आयच्या सेवा धर्माचो विशय मेलेल्यांचो न्हय बोगोर जिव्यांचो देव तो. एका वाठारांत एक क्रिस्ती तरणाटो आपलें जिवीत जियेतालो. ह्या वाठारांत क्रिस्ती धर्म उक्तेपणी जिवंक जायनासलें. त्याच पासत जी भाव भयणां जी कोण क्रिस्तांव आसतलीं ती गुप्ती आपलो धर्म जियेतालीं. आनी जरूय तर उक्तेपणी तूं तुजो धर्म जियेतालो जाल्यार तुका ते दवरताले आनी बणकुणीन घालताले. पूण हो तरणाटो मातसो काळजीदार आसतलो आनी काळजीदारपणी आपलो क्रिस्ती धर्म जियेता. आनी असले आपलो क्रिस्ती धर्म जियेता आसतना ताका दवरतात आनी बणकुणीन घालतात. आनी बणकुणीन घाल्या उपरांत ताका वेगवेगळ्या भासांचे कोश्ट, वेगवेगळे धुमाळो, वेगवेगळे पिडापीड ताका दितात. आनी असल्या सगळे संस्था आसतना तो देवाचेर जेजूचेर आपलो भावार्थ सोडिना, ना म्हूण क्रिस्ती धर्म सोडून दिना. आनी हे सगळे धुमाळो दिल्या उपरांत जेन्ना ताका आखरेक ते सोडून दिवंक सोदताले तेन्ना तांचे मदलो कोण तरी ताका प्रोश कोत्ता. इतले तुका आमी धुमाळो दिलो, इतले तुका कोश दिले, पिडापीड तुवें सोंसले, तरूय पूण तूं भावार्थांत तीर रावलो, अशें कशें? तेन्ना त्या तरणाट्यान तांकां जबाब दिलो, यू कॅन टेक माय लायफ but not the life that God has placed in me, for my hope lies beyond this world. तुमच्यांनी म्हजो जीव काडूंक जायत, पूण जें जिवीत देवान म्हजे भितर घाला तें तुमच्यांनी नोपयत करूंक जायना. कित्याक म्हजो बोरवोसो ह्या संवसारांतलो न्हय पूण ह्या संवसारा फुडलो. मोगाळ भयणी भावांनो, ह्या तरणाट्याची गोवायकी आयच्या देवाच्या उतराच्या संदेशाचो समारोप करता, संक्षेप करता. आनी तो म्हणल्यार आमचो देव जिव्यांचो देव न्हय मेलोल्यांचो. आयचें पयलें वाचप प्रकाशनेच्या पुस्तकांतलें आमी तें घेतलां आनी थंयसर 2 साक्षीदारांची खबर आमी आयकल्या. आनी हे 2 साक्षीदार काळजीदारपणीन देवाचो संदेश, देवाचो वावर ते करताले. आनी हो देवाचो वावर करता आसतना तांकांय धुमाळो भोगचो पडलो, तांकांय पिडापीड दिले, पूण तरी आसतना देवाचो वावर ते करीत रावले. आनी आखरेक तांकां मरणूय फावो जालें. पूण थंयसर तांचें जिवीत सोंपना. आमी आयकलां ते भाशेन 3.5 दिसांनी देव आपलो स्वास घालून तांकां परत जिवंत करता आनी दाखयता देव मरणाचेर पुर्यान म्हाका पदवी आसा. देवाक मरणाचेर पुर्यान पदवी आसा. आनी देव जें जिवीत आमकां दर एकल्याक बसयता तें सासणीक जिवीत म्हूण आयचें पयलें वाचप आमकां तावें करता. आयच्या शुभ वर्तमानान लुकाचें शुभ वर्तमान आमी तें घेतलां आनी हांगासर सादुकी जेजू मुखार पुनर्जिवंतपणा विशीं प्रोश मांडटात. आमी उगडास दवरूंक जाय, मनांत दवरूंक जाय, सादुकी पुनर्जिवंतपण सोत मानिनात. तशेंच ते मेल्या उपरांत जिवीत आसा म्हणूनय ते सोत मानिनात. तरी आसतना जेजूक ते फास मांडूंक सोदताले, त्याच कारणाक लागून ते जेजूक प्रोश कोत्तात. आनी जेजू ह्या तांच्या प्रश्नांक जबाब दिवन पुनर्जिवंतपणाचें सोद तांचे नदरे मुखार दवरता. त्या उपरांत मेल्या उपरांत जिवीतूय आसा हेंवूय सोद तांचे नदरेक तो हाडटा. आनी आयच्या विशयाची म्हत्वाची वळ आमकां आयच्या शुभ वर्तमानांत आयकूंक मेळ्ळ्या. मेलेल्यांचो न्हय बोगोर जिव्यांचो देव तो, ताका सगलीं आमी जिवी. तेंच मोगाळ भयणी भावनो भाग्योन फ्रांसीस शावेरान आपल्या जिवितांत करून दाखयलें. ह्याच जिव्या देवाक तो परगोटूंक वेगवेगळ्या देशांनी पावलो. हे देव जिवीत घेवन थांबोनासतना देवाची बरी खबर ताणें परगोटली. ताच्याय जिवितांत जायतीं वादळ मळां उपरासलीं. तुफानाक तो सांपडलो, कोश्ट ताचेर आयले, पिडापीड ताका भोगूंक पडले. तरी आसतना
ताणें वावर सोडूंक ना. बरी खबर परगोटीत तो रावलो, कित्याक ताचो बरवसो जीव ह्या देवाचेर आसतलो. आनी ह्याच जिव्या देवाक ताणें परगोटलो आनी ह्याच जिव्या देवान बासायलोलें सासणीक जिवीत तो परगोटीत रावलो. सासणीक जिविताचो बरवसो ताणें जुंयसोर आपल्या उतरांतल्यान, कोन्नांतल्यान, वागणुकेंतल्यान दाखोळ केलें. आज आमच्या जिविताक ह्या विशयांतल्यान कितें घेवया? 3 वस्तू तुमचे नोदरे मुखार दवरूंक सोदता. पयले सुवातेर मोगाळ भयणी भावांनो, दर एका पवित्र मिसाचे भेटेन जिव्या देवाक आमी अनुभवता. आनी हो जिवो देव संस्कारलोल्या उंड्या आनी सोऱ्या रुपान दर एका पवित्र मिसाचे भेटेन ह्या आल्तारार हाजीर जाता. कितल्या भावार्थान आमी ह्या जिव्या देवाक अनुभवता काय नियाळ करची गरज. आनी मोगाळ भयणी भावांनो, आमी तर जिव्या देवाक अनुभवतले जाल्यार आमी पवित्र मिसाचे भेटेन वांटो घेवची गरज. दर दिसा वो आमकां सोयेक मेळटा तेन्ना पवित्र मिसाचे भेटेन वांटो घेवया आनी ह्या जिव्या देवाक अनुभवया. ह्या जिव्या देवाचें आसणें बगुया आनी ह्या जिव्या देवाक आमच्या जिवितांत शेवून आमच्या उत्मीक जिवितांत वाडुया. दुसरे सुवातेर पवित्र संस्कारान आमी जिव्या देवाचें आसणें आसा म्हूण सोत मानता. आनी जेन्ना ह्या पवित्र संस्कारान आसतल्या जिव्या देवा सांगाती आमी वेळ सारता तेन्ना आमचें जिवीत जिवंक आमकां जायतें सोंपें जाता. आनी मोगाळ भयणी भावांनो, जेन्ना ह्या पवित्र संस्कारा मुखार आमी वेळ सारतल्या आमचें जिवीत ह्या जिव्या देवाक आमी उक्तें कोत्तल्या, आमचे कोश्ट, आमचे प्रोश्ट, आमचे वायट विघ्नां आमी ताका सांगतल्या, तेन्ना जिवीत जिवंक आमकां सोंपें जातलें. तर मोगाळ भयणी भावांनो, सोयेक मेळटा तेन्ना हो वेळ काडून पवित्र संस्कारा मुखार बसून जिव्या देवा सांगाती वेळ सारून आमच्या जिविताक घोटाय घेवया आनी जिविताक मार्गदर्शन घेवया. आनी तिसरे सुवातेर जिवीत देवाचें देणें आमकां. जिविताचो दोनी एकटोच देव, आमी फकत ताचे कारभारी. तर जिविताक मान दिवया, कित्याक ह्या जिवितान हो एक कुडींत देवाचें आसणें आसा. कित्याक देवान आमकां आपल्या सारक्याची आनी आपल्या रुपाची रचल्यान आनी त्याच परी ताणें आपलो स्वास आमचे भितर घाल्लो आसा. जिवीत काडूंक आमकां अधिकार ना, होक आसा तो फकत एकल्याच देवाक. तर जिविताक मान दिवन आमचे भितर जें जिवें आसणें देवाचें आसा तें स्विकारून एकामेकांताय बरे भाशेन संबंदान जिवंक आमी प्रयत्न करुया. तर हेंच करूंक हे पवित्र मिसाचे भेटेन म्हाका आनी तुका देवाचो आदार मागून घेवया.